मयेचे काँग्रेसीचे आदले उमेदवार संतोष कुमार सावंत हांणी बिरेस्तारा गोवा फॉरवर्ड पक्षात प्रवेश घेतलो। पक्षाचे अध्यक्ष मंत्री विजय सरदेसाईन सावंताक पक्षात येवकार दिलो। गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो एकूच पक्ष जाका मायनिंग पिडितांचो हुस्को आसा म्हण आपूण ह्या पक्षात आयला अशें सावंत उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। एक वर्ष जावन गेले म्हाका जो सपोर्ट मेळूंक जातलो काँग्रेस पक्षान जे हांव म्हाजी तळमळ पळोवन तेंच्यांनी कोणी लिडर लोकांनी जर म्हाका जर सपोर्ट केल्लो जाल्यार कितें तरी दुसरें चित्र आसतलें। पण वळख ना पळख ना जेन्ना गोवा फॉरवर्ड हे फॅमिलीन हांव जॉयन जालो तेंच्या बरोबर डिस्कशनाक गेलो तेन्ना अशें दिसलें की खरंच कोण तरी म्हाजो वडील आसा, बापाय समान आसा, म्हाज्या भावा समान आसा, जो म्हाका हात दितलो आनी मया फॉरवर्ड व्हरपाक म्हाका हातभार लायतलो अशें म्हाज्या मनांत तशेंच काही ठरावीक कार्यकर्ते जे आसा तांकां सुद्दां हांवें विचार विनिमय केलो की कशें कितें जातलें। तर म्हणलो जो आमचो प्रेसिडेंट आसा बाब विजय सरदेसाय तो एक धडाडीचो पयलीं सुद्दां कार्यकर्तो जाल्लो, नेता जालो, मागीर तो मिनिस्टर जालो। ह्या लेवलचेर सुद्दां पावपाक तेणी सुद्दां खूब तळमळ केल्लेली आसा, खूब वयर सकयल टायम पळयल्लो आसा आनी तेजो हो टायम पळोवन म्हाज्या मनान सुद्दां अशें दिसलें की हांव तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर मया फॉरवर्ड व्हरपाक मॅक्झिमम ट्राय करतलो। बारीक पळोवंक अशी जाल्यार मये जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती कितकीशींच वर्सां आमी म्हणटा फातोर्डा खंय तरी कितकीच वर्सां 20 वर्सां फुडें पावले, तालिगांव आनी फुडें पावले आनी थोडी मतदारसंघ आसा जे तांकां MLA मेळटात ते MLA आपल्या मतदारसंघाक कशें फुडें व्हरोंक जाय, जी तळमळ आसा ती कशी लोकांक कशें फुडें काडूंक जाय हेजेर विचार करता। पण आमचो मय मतदारसंघ कितकीशींच वर्सां आमी बाकीच्या मतदारसंघ 20 वर्सां भायर फुडें पावले अशें दिसता, पण आमी खंयसर तरी 15-20 वर्सां फाटीं उरले अशें दिसता। आमचो डिमांड एकूच आहा, गोंयकार आनी गोंयकारपण होच डिमांड आनी खंयचोच डिमांड ना। आनी देशान अशें जेन्ना दिसता की एक काँग्रेस इज ऑन अपस्विंग, युनिटी जाता आनी कितें जाता, बट नॅशनल पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट्स हॅव नो बेरिंग ऑन वॉट हॅपन्स इन गोवा। आमचो फोकस गोंयचेरूच आहा। एक सायडीन काँग्रेसीन जर लोक जॉयन जाता जाल्यार काँग्रेसीचो एक बरो खडेगांत उमेदवार गेले खेपेचो तो आज आमकां जॉयन जाता। ताजो अर्थ कितें की गोंय फकत यू हॅव टू थिंक गोवा। आमी हें करतात, आमी देशाचे विचार करपाची गरज ना, देशाचे विचार करपाक खूब लोक आहा। आमी गोंयचेच चिंतूंक जाय आनी आमी गोंयचे चिंतता अशें म्हणून सांगून तो आज आमकां जॉयन जाल्लो आहा बाब संतोष सावंत। हाजें हांव अभिनंदन करता, ताजे सगळे वांगड्यांचें अभिनंदन करता कित्याक ते आज आमकां जॉयन जाल्ले आहा।